आज कुळ्या शिगांव पंचायतीन साधारण ना म्हटल्यार रातचे साधारण 3 जर उदक वाडपा लागले सामके 4 म्हटल्यार सगळ्या घरांनी सगळ्यांच्या म्हणजे जे न्हंयचे कडेन आहा तितल्या घरांनी उदक भरपा चालू जाले आणि अचानक उदक भरल्या कारणान थोडे ज्या वार्डांतले जे पंच आहा जे जावं थंय बाजारवाड्यान निशांत शिगांवकर आहा तांचे मिस्टर नरेश शिगांवकर आहा जावं फुडें माउरेस डिकोस्टा आहा जे मेटावाड्यार लागता ताजे नंतर मागीर बिमलान आसा बिमलाचे नंतर मागीर शिगांव आमचे वाणसाय वाड्यार वाणसाय वाशीमरड हे साधारण ह्या वाड्यांनी तुरीमरड जे आमचे पंच आहा ते प्रत्येक पंचांनी आपल्या एक बरी भूमिका ह्या टायमार निभायल्ली आसा। साधारण बाजारान सुद्धा ज्या कुळ्या मार्केटान जेन्ना उदक येयलें म्हूण कळटकूच जे फुडाकार निशान शिगांवकरान घेतलो जो इमिजिएटली लोकांनी शिफ्ट करपाक पंचायत हॉलान शिफ्ट केले। अशे तरेन आमच्या पंचांनी भरपूर काम केल्लें आहा ह्या फ्लडाक। हे अचानक उदक येतकूच कोणाक खंय कितें पावतले हे सगळे रस्ते बंद जाल्ले। कोणाकूय जर झाप करून कोणाचो फोन येयलो सुद्दां जाल्यार आमकां हे सायडीचे ते सायडीन वचपाक पडना। तेन्ना आमी फोनाचेर प्रत्येक मेंबराक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तात्पुरते 5 सुमार म्हणजे मॉर्निंग तात्पुरते जे जाता तितले तुमच्यान जे कोणाक सपोर्ट जाता तो मातसो पर्सनल तुम्ही इन्वॉल्व जावन काम करात म्हणून तांकां तेन्नाच आमी ठरयलें। रातोरात सांजचे रातचे 5 सुमार कामाक लागले आमचे सगळे पंचायत आनी तांचे वांगडी जे सपोर्टर आहात त्यांच्यानी प्रत्येक हेंच्यांनी त्या भागान काम केलां। आता हे इतले करता आसतना जेन्ना आमी दुसरे दिसा ज्या दिसा ब्रेस्तारा जाले शुक्रारा आमी अर्जंट आमी बसले आनी प्रत्येकाक सांगले की आपल्या आपल्या घरान जे कितें लुकसाण जाला ते प्रत्येकाचे डेटा तुम्ही बेगीन तयार करा जेणे करून गव्हर्नमेंटाक आमकां कळोवपा जाय सरकाराक कळोवपा जाय। आनी ज्या दिसा आमी डेटा घेवपाक गेले जाल्यार आज परिस्थिती पळयल्यार 139 घरां आख्खी म्हणजे उदकान बुडला आनी साधारण 2 घरां जमीनदोस्त जाल्ली आसा। आज तुम्ही पळयला हे फाटल्या वाटेन जे जमीनदोस्त जाल्ले आसा अचानक उदक इतले पातळीचेर पावले आनी खंयच तेका आधार ना अशे तरेन ही परिस्थिती लोकांची जी न्हंये कडेन आसली ती घरां कंप्लीट बुडोवन त्यांचे ग्रोसरी गेली त्यांचे फॅन इलेक्ट्रॉनिक सामान बाकीचे जे इतर जे त्यांचे डेली वेजीस जे क्लोथ असता व्हांवून गेले। थोडे कडेन अशे आमकां अनुभव येयले आमी जेन्ना रावंड करताले जेन्ना आमी स्वता भोंवताले तेन्ना आमकां दिसले थोड्यांनी जे आपले प्लास्टीक डब्यांनी पयशे सुद्दां दवरले साधारण म्हणजे सेफ तिजोरी म्हणून दवरलेली एक 10-20 हजाराचे जी सेफ जे आपले मेहनत करून कष्टान आपले जमयल्ले ती सुद्दां आयज त्या उदकान व्हांवून गेल्ली आसा। कित्याक ज्या टायमार उदक येयले त्या टायमार लोकांनी आपलो जीव कसो वाचतलो ह्या हेणी तेंच्यांनी पळय धांव घेतलेली फाटल्यान सामानांनी पळोवना आनी आयज सामान सगळे जे तेंगेले अर्जंट डेली यूज करपाचे आसले शेंद्री आसूं कपडे आसूं सामान डेलीचे रेशन आसूं ग्रोसरी आसूं जे कितें आशिल्ले तितले सगळे लोकांचे जे न्हंय कडेन आहा अख्ख्या 139 घरांचे तेंचे सामके नाशादूट जाल्ले। साधारण आता हांवें जेन्ना डेटा घेतला आता फॉर्माय भरपा चालू केला काल फुल शेनवारा आमी फुल तेजे फॉर्मा भरपाचे चालू केला म्हणजे जी कलेक्टरान आमकां डायरेक्शन दिले की बाबा हे इमिजिएटली जे कितें लॉस जाला ते इमिजिएटली आमकां कळया ते आमी आयज सगळ्या पंचांनी लायिल्ले आसा। आयज आमचो फुल डेटा तयार जातलो। हांव भोंवता आसतना आयज पंचायतीचे साधारण 70 लाखाचे लॉस जाला। सामके जी गणेश विसर्जन शेड जी आमी न्हंयचे कुशीकूच बांदची आसता आनी ती थंयच बांदलेली अशें अचानक उदक इतले वाडले की गणेश विसर्जन शेडीक केन्नाच कितले उदक येयले ते लागनासले आनी आमचे टेक्निकल इंजिनियर ते आमकां पयस शेडी बांदता म्हणून सांगता पूण तेज्या वयर सुद्दां उदक पावले आनी आयज साधारण 7 शेडी आमचे पंचायतीचे 70 लाख रुपया आयज पंचायतीक लॉस जाला। आनी एक प्रत्येकाक घरा जर पळय जाल्यार आयज आमी साधारण आमी 20 फॉर्मां आयज पर्यंत पावल्ल्या शेनवारा आमकां पावले आयज आमकां पावतली त्या प्रमाणे जर पळय जाल्यार 30 ते 40 प्रत्येकी घरान 30 ते 40 कमीच कमी आनी तेज्या वयर म्हळ्यार 70-80 हजार लाख 1.5 लाख कोणाचे लुकसाण जाल्ल्या। फाटली पडवी जाला पडवी गेल्ल्या तुरीमरडार तर हरिचंद मामलेकर म्हणटा तेजे सामके फाटल्यान आनी कांय दवरूना इतले तरेन उदक येयल्ल्या। साधारण अनिल नायक आमचो बिमला तेजेय काय उरोना ती बामणी म्हूण आहा एक जी विडो रावताली तिजे एकूच घर आसल्यान तिजे सामान म्हणटा काय उरोना अशे तरेन माटोश्या उदक भरल्या जे हितून साधारण काजू ना म्हटल्यार काजू बागायती खूप गेल्ल्यो आसा। तेंची जे एकूच रोजी आसली ती काजूंची आनी ते उदक भरल्या कारणान आख्खे काजू रोपे गेला। हांगा शिगांव भितर वाणसाय भितर साधारण
10-1 लाखाचे लॉस जे बागायतदारी खरें म्हटल्यार न्हंयचे कडेक करतात लोक आणि साधारण माड्यो ज्यो लागताल्यो माड लागताले ते जर पळयले जाल्यार सगळे जमीनदोस्त जाल्ले आसा. आमी प्रत्यक्षाक आमी पळयल्ले आसा, त्याची पाहणी केल्ली आसा. पंचायत किती तात्काळ मदत करतली हांगा? पंचायतीन आमी काल शेनवारा आमी अर्जंट मिटींग घेतलेली आहा पंचायतीची. आयज आमी रेझोल्युशन धाडटा. आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कित्याक पयरूच आमकां जेन्ना बिडिओक आपयलो आनी अर्जंट आमी सांगलें की आमकां ह्या लोकांक कितें ना कितें मदत करूं जाय. आमचें कर्तव्य आहा. आमी फर्स्ट ह्या लोकांचे आमी देणे आसा जेणे करून ते त्रासान पडला आयज. तेन्ना बिडिओन सांगलें की साधारण 2 लाख रुपया पर्यंत आमकां पंचायतीक रायट आसा. तो तुमी मदत कशी करपा जाता ती तांकां डिवायड करून घालात. पूण तरी सुद्दां आयज आमी त्याच दिसा आमी ठरयलें, सांजचे आमी पंचायत बॉडीत ठरयला की साधारण आमकां जो डायरेक्टर लेवल जो 5 लाख रुपया पर्यंत म्हणजे सगळ्यांनी साधारण कमीत कमी 5 लाख रुपया तरी आमकां डिस्ट्रिब्युशन करपा जाय. हे आमी आयज आमच्या मनान म्हणजे बॉडीच्या मनान आसा आनी आमी ठरयल्लें आसा की डायरेक्टरान बेगिनात बेगीन ह्या डिझास्टराच्या अंडर आमकां ह्या लोकांनी मदत करपा लागून एक फूल ते पाकळी आमचो जो फंड आहा तो आमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर जे कोणाचे समज रेशन गेला ताका एक 2,000 कोणाक 3,000 कोणाक 5,000 जे तरेन जशें जशें लुकसाण जालां तशें आधाराचेर तांकां मदत करपाचें आमच्या आख्या फूल पंचायत बॉडीचे आमचो ठराव जाल्लो आसा. जावं वाकीकुळण बागायतीचे आमचे बिल्डिंग्साचे ऑफिसर आयल्या. हांगसर ज्यो धालाचे मांड जे गणपती विसर्जन सेड ह्यो सगळ्यो हे जाल्या कोलॅप्स जाल्ले आसा. 70 लाख लुकसाण. हय, ते प्रमाणे ह्यो ज्यो गणपती विसर्जन कितें आमचो उत्सव येवपाचो आसा, गणपती विसर्जन सेडी आसा ह्यो बेगीतल्या बेगीत बांदून काडटले. ज्यो डॅमेज जाल्या त्यो धालाचे मांड आसा, अशे विविध म्हणजे एकठांय येवपाचे समाज एकठांय येवपाची जी स्थळां आसा हांकां नुकसान जाल्लें आसा आनी हे आमचे PWDचे मार्फत आमी करून दितले. PWD म्हणजे आमचे PWDचे ऑफिसर आमी आपयल्या. बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट डिव्हिजन बिल्डिंग्साचे डिव्हिजन आपयला आनी बेगीतल्या बेगीत तलाट्याचो रिपोर्ट, डेप्युटी कलेक्टराचो रिपोर्ट, पंचायतीचे रेझोल्युशन घेवन जे सिडी डॅमेज जाल्या त्यो सगळे रेडी करतले बिफोर गणेश चतुर्थी. सर कितली घरां इफेक्ट जाल्या पंचायतीत? आता ह्या वाठाराक 139 कुळ्या आनी शिगांव विलेज पंचायतीक विविध वाठाराक 139 घरांक इफेक्ट जाला. थोडी घरां मातयेची आशिल्ली ती जमीनदोस्त जाली आनी थोडी मातयेची घरां मातशे डेंजर पोझिशनां आसा तेंचोय आमी विचार करता. आनी बाकीची जी मदत सरकारान करपा जाय, आमची पर्सनल मदत आसतली, पंचायतीची मदत आसतली, आमी जो पर्यंत लोकांक रिलीफ मेळपा खातीर आमचे प्रयत्न करतले. कशें परतून आसतशें कुटुंब सुखी रावपाचें, आनंदीत रावपाचो हो आमचो डेफिनेटली प्रयत्न आसतलो. पूण ती जी मदत जी आसा पळय ती कितले म्हयन्यान बीन जावपाची? 15 दिसां भितर जशें तलाट्याचो रिपोर्ट गेलो, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर हो रिपोर्ट सगळो जातरी हें व्हॅल्युएशन जातरी व्हॅल्युएशन जे कितें आसा व्हॅल्युएशन त्या प्रमाणे तांकां सगळे म्हणजे पूर्ण पयशे तेंचे येतले. आतां लोकांचे ट्रकूय हे जाले, ट्रकां भितर उदक गेला, इंजिनाक उदक गेला, जीपीच्या इंजिनाक उदक गेला, डिझलाक उदक गेला, तेजोय विचार आमी करता. बागायतीचे जे खूब नुकसान जालां, एकट्याक म्हाका दिसता हांगा एक आमचो देसाय बाब प्रकाश देसाय बाब त्यांनी कितली वर्सांचे ते उत्पन्न तो आनी आज बरी बागायत जाल्ली, पण 10-1 लाखाचें लुकसाण जालें, मायज जाला. अशें बागायतवाल्याक खूब लुकसाण जालां. आनी हो शिगांव कुळे जो वाठार आसा हो एग्रीकल्चर आनी हांगसर तुगेले सगळे आनी कोंबडीची फार्मां आशिल्लीं तांकांय खूब लुकसाण जालां, बकरींची फार्मां लुकसाण जालां, गोरवांचे गोटे आशिल्ले तेंचे भितर उदक, थोडी गोरवां दुकानांनी उदक गेलें, सांकोटे गोरवां हे जालीं, जर्सी गायो हे सायडीन जर्सी गाय काय जाल्ला पूण त्यो हे गेल्यो. पूण अशें हें अकस्मात जाल्ले कारणान खूब त्रास जाला.